राज्यात दिसांदिस गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाढ जायत आसा। फाटल्या कांय दिसांनी दवरले कोणे तरी एका बायलेच्या गळ्यातली सरपळी फारायल्ल्याची घडणूक ताजी असतानाच मंगळारा दिसा उजवाडे पाव घेवपाक आयिल्ले कडेन आनी एका बायलेच्या गळ्यातली भांगराची सरपळी काढून घेवन चोरान थंयच्यान पळ काडलो। हे विशीं तिच्या घरच्यांनी मायणा कुट्टरे पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या। एकाच सप्तकात सेगीत 2 चोरयेच्यो घडणुको घडिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी हुस्को उक्तायला। सारको एक्सिडेंट मरे तो 7:30 सुमार जालो सारको 7 बायल पाव घेवन येता मरे थंयसून रोनी दिवसा पाव घेवन येताली आनी ती फॉर्माशाकली जाणटी पयली ती फॉर्माशी सकयल देंवताली देंवता आसतना तेका हें केली ती सोरपय मरे तेणी कितें लायले आनी काटासून कातून वयली। बायकार येयले ते दोग कितें गाडी घेवन येयल्ले काय मोटरसायकल दोग जाण एकलो आसलो खंय तो आणि सोडपडी घेऊन तो सोरपय घेवन गेलो। मागीर बायलेन बोर्ड बी मारलो बोड मारली तेणी रोनी म्हणजे भायर लेट पावले ते लोक थिंगाचे तेदो सकाळ मुळे कोण उठनाय न्हू लेट उठताय न्हू। आयज सकाळीं दवरले हांगा मिंगेलीन कुलासो ही बायल पाव व्हरपाक आयिल्ली सकाळीं 7 सुमार दुकानाचेर आनी ती जेन्ना परते वताली तेन्ना एक मनीस बायकाचेर आयलो आनी तिची गळ्याक जी चेन आशिल्ली ती चेन ओडून तो घेवन गेलो आनी तिणे मागीर बोवाळ मारलो पूण ते लोक जे भायर सरतात आनी एकठांय जाता म्हळ्यार लेट जालो तो भुरगो स्पिडीन गेलो। ही घडणूक आयज सकाळीं घडल्या आनी अशीच आनी एक घडणूक म्हणजे 25 तारखेक आयताराक सकाळ फुडें अशीच एक बायल मिसाक वताली सकाळ फुडें 6 वरांचेर सुमार तेन्ना हांगाच आशिल्ले मशिदी कडेन तिची चेन मारली। तेन्ना तपास जेन्ना चालू जालो तेन्ना CCTV भितर तो दिसून आयलो की हो एकच भुरगो आशिल्लो तो जो 25 तारखेक चेन मारिल्ली तो एकटोच भुरगो आशिल्लो। ताणें ब्लू बायक घेवन आशिल्लो आनी ब्लू जॅकेट रेनकोट घाल्लो हे एक CCTVचेर दिसून आयलें आनी ताणें तिची चेन मारून गेल्ली। सद्याक हांगा चेन मारपाच्यो घडणुकांक वाड जाल्ली आसा। हांगचे जे लोक कोणाची चेन मारल्या ताची भुरग्यां सद्या मायणा कुडतरी पुलीस स्टेशनाचेर गेल्ली आसात आनी कंप्लेन दिवपाक लागून हाजी पयलींची कंप्लेन दिल्ली आसा तांणी बी आनीक तपासाक अजून गती आयली ना। आतां लोकां मदीं एक भंय निर्माण जाल्लो आसा की अशें चेन मारपाच्या घडणुकांक वाड जाता आनी ते सापडना ताका लागून आनी दोनूय प्रकरणां भितर एक साम्य आसा तें म्हणजे एकटोच भुरगो हे चेन मारपाच्या हातूंत इनवॉल्व आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणकार।